मडगाव नगरपालिकेच्या गार्डनात येवपी प्रस्तावित प्रकल्प आड काँग्रेसीचो फुडारी चिराग नायकान आमरण उपोषण फाटी घेतले। मडगावकाराचे दोळे उगडपाक केल्ल्या ह्या यत्नाक यश आयले। मडगावकाराच्या उदरगती खातीर हांव सदांच मुखार रावतलो अशें ठाम मत तांणी उक्तायलें। पळयात। उदय लागीं राव। फर्स्ट टाइम एक हांवें हंगर स्ट्रायक केला, कित्याक एक मना काळजांतल्यान म्हाका दुखपा लागलें। 3 दीस पयलीं म्हाका कळ्ळें की एक 4 कोटीचो प्रकल्प हांगा येता आमच्या गार्डनान। हो सरकाराचो जागो जावं, पूण हें गार्डन मडगांवकाराचें आनी आमी मडगांवकार असले हांगा 4 कोटीचे अडंबर हाडपा दिवचे ना। स्टोरेड बिल्डींग हांगा बांदपाक सोदता, हें कोणाक खबर नाशिल्लें। सो म्हाका दिसलें एका वेगळे तरेन पीसफूल प्रोटेस्ट विथआउट पब्लीक अपील, कोणाक गॅदर हांगा करनासतना पीसफुली एक प्रोटेस्ट करचो। आनी म्हाका दिसता ती हांवें मेसेज पावयल्या आनी हांवें हो म्हजो हंगर स्ट्रायक एक्सटेंड केलो, कित्याक CP चेअरपर्सनान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक मिसगायड केले, ज्याचे क्लॅरिफिकेशन हांवें दिलें। आनी म्हजी आज ड्युटी मडगांवकारांक इन्वॉल्व करून डे टू डे हांव याद करून दितलो की असले प्रकल्प हांगा शक्य जावचे ना आनी वेगळे तरेन दोतोर हांगा मडगांव आमकां आतां सांबाळचें पडटलें। कोणूय गोंय भायल्यान आयिल्लो मनीस वो फॉरेनांतल्यान आयिल्लो मनीस ती बिल्डींग दाखयत जाल्यार गार्डनांत 2 स्टोरी बांदल्या इतले शाणे काय म्हणून तूं आमच्यानी आसतलो। म्हणटकच आसतलो तो कोणाक आसतलो? लोकांक, कित्याक म्युनिसिपालिटी लोकांची, सरकार लोकांची, पंचायत लोकांची। आनी लोक जर अशे वेळार ओगी रावले जाल्यार हें पसता। आतां विरोध जालो म्हणून हांगा रेस्टॉरंट जालें ना, नाजाल्यार हांगा बार आनी रेस्टॉरंट जातलें आशिल्लें आनी मागीर थंयच्यान भायर सरिल्ले कितलेशे मनीस हांगा पडिल्ले आमकां मेळटले आशिल्ले। तें जावंक पावलें ना, त्या विरोध जालो, लोक शाणो जालो, लोक शिटूक रावलो, लोक शिटूक रावले बदल, लोकांनी आवाज काडले बदल आनी लोकांनी विरोध केले बदल ह्यो गजाली बंद जावच्यो ना। जागृताय जाले, वाडोवया, दुसरो एक मार्ग आसा। तेन्ना आतां ताणें हो उपास थांबोवचो आनी ह्या प्रकरणाचेर हो इश्यू जो आसा तो लोकां कडेन सोडचो, लोकांनी ते विशीं जागृताय करून फुडें सरचें। I hear that this place is being conducted for many illegal activities. It is occupied by loiterers and vagrants, and even people who solicit. This is intolerable. What is more, in these people then here robberies, they break into houses, and these citizens of Margaon live in fear. There is no police bandobast, I am told, after in the night hours, so it's a free for all. The Margaon citizens live in fear, so I request that more police bandobast should be there.